हँड फूट अँड माउथ किंवा फुगाव, बाकीचे हे हुरहुरे, सुरसुरे हे टाईपचे दुयेंसां असतात. तर जेन्ना आमी अशी ह्या टाईपची दुयेंसां अशी सर्वसामान्यपणे जशी तुम्ही सांगले की जोर येवप, लूज मोशन, पातळ संडास जावप, पोटान दुखप, वकार येवप हे कॉमन असतात. तर ही दुयेंसां जातात कित्याक म्हणजे वॉट आर द कॉजीस? आता जीव जंतू जे आसा ते दोन तरेचे आसपाक शकता. व्हेरी कॉमन जे आमच्या भुरग्यांनी जाता इज व्हायरल इन्फेक्शन. कॉमन कोल्ड विच इज व्हेरी कॉमन म्हणून इट इज सेड इट्स कॉमन कोल्ड खरे जातून डिफरंट व्हायरसेस. आता विंटर सिजन आमी पळयलो न्ही, कमीत कमी 150 ते 200 व्हायरसेस आमच्या भोंवतणी आसता. सो वी सी की इन्फेक्शन रेट जी व्हायरल इन्फेक्शनान जाता, जी भुरगीं अफेक्ट जाता ती बी चड प्रमाणान विंटर सीजन जावपाक शकता. तशेंच रेनी सिजनान कित्याक पावसाळ्यान सामकें ह्युमिड वातावरण असल्या खातीर खूब जीव जंतू आमच्या सरावंडींग आसपाक शकता. सो ही व्हायरल इन्फेक्शन्स जे असता तातूंत कॉमन कोल्ड, आता इन्फ्लुएन्झा म्हणून आनी एक तरेचो व्हायरस आसा जातून मातशें खर टायप ऑफ इन्फेक्शन म्हणजे हाय फिवर, सामकें सिवियर बॉडी एक, जाच्या बद्दल आमी उलयतलींच थोड्या वेळान. आनी RSV रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस म्हणून एक आसा जातून ल्हान भुरगीं आमची माणकुली भुरगीं म्हयनो ते 1 वर्सां म्हणसर जांकां पुलमां भरून येता, ब्रोंकिओलायटीस म्हणून इन्फेक्शन जास्त प्रमाणान जावपाक शकता. आता चिकन पॉक्स जे आमी म्हणटा वेरिसेला, दॅट्स ऑल्सो अ व्हायरल इन्फेक्शन ओनली. हँड फूट माउथ इज ऑल्सो अ व्हायरल इन्फेक्शन जे कॉक्साकी व्हायरसान जावपाक शकता. आनी एक तरेचें इन्फेक्शन म्हणल्यार बॅक्टेरियल. आता जी इन्फेक्शन्स व्हायरल असता मोस्ट ऑफ द टायम न्ही मायल्ड इन्फेक्शन जावन ती वतात. लकीली भुरग्यांक चड त्रास जायना व्हायरल इन्फेक्शनाचो. बट हेंच सपोज इन्फेक्शन बॅक्टेरियल जालें, लंग्साक पावलें, न्युमोनिया जावन त्रास जावपाक शकता. कानाच्या भितर म्हणल्यार मिडल इयर इन्फेक्शन आमी जे म्हणटा तो टायटिस मिडिया तें जावपाक शकता. पोटाचें सिवियर इन्फेक्शन, आतां टायफॉयड इज अनदर टायप ऑफ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन विच इज सीन इन किड्स. आनी स्किनाची आमी म्हणलें की पावसातून विंटरान थंड दिसांनी एक्झिमा, एटोपी बी ज्या भुरग्यांक आसता म्हणजे ऑलरेडी जे कातीक सेन्सिटिविटी आसता पळय, ते ही बॅक्टेरियल इन्फेक्शनान एब्सेस जावप, फोड येवप हे चान्सीस चड दिसून येता.